गाय जर फोड येता हांगा आणि ती खूप वीक जाता तेन्ना प्रत्येक शेतकऱ्याने हेजे लसीकरण करून घेवचें, दोतोरा कडल्यान तपासून घेवची गायक आणि बरें जात तितलो बेगीन बेगीन उपाय करचो आणि गायो बरे करून घेवच्यो. सध्या लंपी स्किन डिसीज जो आसा तो हांगासर चडांत चड म्हणजे जावचो न्हू. राजस्थान सारक्या राज्यांत कितल्योश्योच गायो मरण पावल्ल्यो आसा आनी आमच्या गव्हर्मेंटान हो एक बरो इनिशिएटीव घेवन आमचे जे वॅक्सीन जे आसा ते बेगिनात बेगीन हाडून आमी चडश्योश्यो गायो ज्यो आसा त्यो वॅक्सिनेट केल्ल्यो आसा लंपी स्किनाक लागून. आतां आमी ओकाम धारबांदोडा हांगा प्रेमानंद पुंडलीक गांवकर हांच्या गोठ्यान आसा की तेंचो एक बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. तेणी सांगना फुडें त्या रोगाचें वॅक्सिनेशन तेणी करून घेतलेलें आसा. सगळ्या आमच्या डेरी फार्मरा कडेन मागता की बेगिनाच बेगीन हे जें सरकार तर्फे वॅक्सीन आसा तें बेगिनाच बेगीन करून घेवचें. सगळ्या दवाखान्यांनी उपलब्ध आसा. अजुनूय जर कोणाची उरल्या जाल्यार ती बेगिनाच बेगीन करून घेवन हो रोग हांगा येवचो न्हू हेज्या खातीर प्रयत्न करचे आनी तुमचो सपोर्ट. सत्यवान नायक, डॉक्टर सत्यवान नायक, असिस्टंट डायरेक्टर वेटनरी हॉस्पिटल संसोडा. आजकाल एक लंबी स्किन डिसीज म्हणलेलो एक व्हायरल डिसीज ऑल ओवर इंडिया तेजी प्रादुर्भाव जाल्लो आसा आनी काही स्टेटांनी खूब जनावरां मेल्लीं आसा आनी तें दुयेंत आमगेल्या गोंयांक जावंक जायना म्हणून आमी सतर्क आसात. ऑलरेडी आमी वॅक्सिनेशन चालू केलां. कित्याक एक दोन जाग्यांनी एक दोन केसी मेळ्ळेले आसात गोंयांत सुद्दां आनी त्यो सगळ्या जाग्यांनी जावची न्हू, तेजो स्प्रेड प्रादुर्भाव सगळे कडेन जावचो न्हू म्हणून आमच्या डिपार्टमेंटान आनी गव्हर्मेंटान खबरदारी घेतलेली आसा. ऑलरेडी आमी वॅक्सिनेशन चालू केलां आनी सगळ्यांनी आतां डेलीचे आमचे डायरेक्टर डेलीचो अपडेट घेता खंयच्या ऑफिसान कितली घेतली. आनी सावथ गोवाक अजून पर्यंत कांय केस मेळ्ळेले ना. सावथ गोवा एक्सेप्ट फॉर शिरोडा एक आशिल्ली पूण ती तेजो आनी कोणाक परत कितें जाल्लें अशें ना अशें म्हणून पयर ऑफिसरान मंथली मिटिंगेक सांगलेलें आसा. 16 तारखेर जेन्ना मिटींग जाल्यार आनी खंय तेजो परत खंय दुसरे कडेन दिसून येवना. शेडींग सुद्दां किंवा प्रिवेंटींग मेजर्स आमी वॅक्सिनेशन हे पयलें आनी पयलीं हो एक कंटेजियस डिसीज आसा. हो बाय कॉन्टॅक्ट स्प्रेड जावंक शकता. खाणांतल्यान तें अफेक्टेड जनावरान जें खाण खालां तें उरलें म्हणून आमी दुसऱ्याक दिलें जाल्यार तेजी कॉन्टॅक्टान येयल्लें जेवण खाण कितें दुसऱ्या जनावरांक दिलें किंवा एक मनीस तें जनावर हँडल करता आनी त्या जातींनी दुसऱ्या जनावरांक हँडल करता जाल्यार तें बाय कॉन्टॅक्ट दुसरे जनावरां स्प्रेड जावंक शकता. किंवा ह्या गोठ्यांतलो मनीस आनी एक गोठ्याक थंयच्यान डायरेक्ट आपल्याक प्रिकॉशन्स कांय घेयनासतना तशा जातींनी दुसरी गोठ्यां वचून काम केलें जाल्यार तेमी त्या गोठ्यांत तें दुयेंत पावोंक शकता. त्या खातीर आमी शेतकऱ्यांक हें सगळें समज दितात तें हें कशे भशेन हें रोखपाचें म्हणजे प्रिवेंशन हेजें कशें करपाचें म्हणजे एक बेजिकली कॉन्टॅक्टान स्प्रेड जावंक जायना, फिडांतल्यान स्प्रेड जावंक जाय. इट इज अ व्हायरल डिसीज. बाकी पद्दतीन त्या व्हायरसाक ट्रिटमेंट खास कांय आसना, स्पेशल ट्रिटमेंट ना. तेजे फक्त कॉम्प्लिकेशन्स जावंक जायना म्हणून बाकी सपोर्ट आमी ट्रिटमेंट दितात. आनी हेतूंक खास करून जनावर कांय खायना, खूब टेम्परेचर येता कांय खायना आनी आंगार नोड्यूल्स येतात, गाठी गाठी येतात आनी त्यो मागीर फुट्टात, जखम जातात. खूब प्रमाणान येतात ती जखम जातात आनी मागीर तितूंत किडी पडप हे सारकें कॉम्प्लिकेशन जातात. जखमी ती व्हडली जातात आनी तितून जनावर मरोंक शकता आनी मॉर्टेलिटी रोगांक चड आसा. मरपाचें प्रमाण ह्या रोगांक चड आसा कित्याक जनावर खायनात, खावंक शकना. ताका वेगळे वेगळे आतां त्या खातीर हें दुयेंत जातकच रोखडें ताबडतोब आमकां कळूंक जाय. चड दीस
फार्मरांनी आपले ते इन्फॉर्मेशन दिनासतना रावलें जाल्यार तें सिरियस जावंक शकता आनी जनावर दगावंक शकता. सो तुमी अवेरनेस केला हय. आतां आमी मिटींग घेतात गांवांनी, पंचायतींनी, डेरी सोसायटींनी सगळ्यांक कळयतात आनी ऑलरेडी प्रेस नोटूय दिल्ली आसात. जायते न्यूजपेपरांचेर तें ऑलरेडी येयल्लें आसा. सगळ्या लोकांक कळोवपा खातीर, पब्लीक अवेरनेस करपा खातीर आमी डिपार्टमेंटान वेगळे वेगळे न्यूजपेपरांचेरूय ते सगळे डिटेल्स तेजे घातलेले आसात. आनी आमी बाय सोशल मिडिया, थ्रू सोशल मिडिया आनी थ्रू कॉन्टेक्ट्स ऑर मिटींग थ्रू पंचायतींक म्हणा किंवा चड करून आमी डेरी सोसायटीनी सगळे लोकांक कॉन्टेक्ट करतात. हे पद्दतीन चालू आसा. सद्याक तरी आमच्या एरियान कांय केस अजून रिपोर्ट केल्ले ना.